येवंकोंड आसागी. येवंकोंड आसागी. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त येवंकोंडाच्या विशयान सांगता. त्या देखून आयच्या शर्मावांत थोडी जाणबाय येवंकोंडाच्या विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता. जायते लागीं उलोवचें आसा हांवें आनी येवंकोंडाच्या विशयांत येताना थोडे सांगतात फादर तेंपरा कांय ना, तुमकां फादराबांक काम ना, येवंकोंड उजो म्हणून आमकां बेश्टायता तुमी, तेंपरा कांय ना फादर. आनी थोडे सांगतात येवंकोंड आसा ते उजो पेट्टा खंय आनी तंदुरी चिकन केल्ले वयर सकयल करून उजो गुलफयतात खंय आनी कानाक खालेंपरा घालतात खंय, पुरा मांस पुरा खाण भयंकर फ्राय जाता खंय किचनांत चिकन फ्राय केल्ले वरी. तर येवंकोंड म्हळ्यार कितें. पवित्र पुस्तकांत प्रमुख जावन 3 शब्द वापरल्यात. पोरण्या सोल्ल्यांत शब्द वापरलो जावन आसा शेओल. हो शब्द पोरण्या सोल्ल्यांत ಒಟ್ಟು 66 पुटी 66 पुटी वापरला. हाजो अर्थ कितें. पोरण्या सोल्ल्यांत हाजो अर्थ येवंकोंड म्हळ्यार व्हडलो शब्द आमकां दिसूंक मेळना, पूण हाजो अर्थ जावन आसा मरण पावल्ले हर एक आत्मे आबेलातावन उपरांत देवाच्या सोडवणे खातीर राखून आसचे. हो एक जागो हो स्टेट ऑफ मायंड. हांगासर सर्व मरण पावल्ले आत्मे सुडके खातीर राखून आसचे. जर तर आमी पोरण्या सोल्ल्यांत जायते कोटेशनां आसात. नव्या सोल्ल्यांत आमकां हर एक पावटी पळोवंक मेळचो शब्द जावन आसा हेड्स. वो नव्या सोल्ल्यांत ಒಟ್ಟು 11 पावटी हाजो प्रयोग केला. हाजो अर्थ कितें. हाजो पयलो अर्थ जावन आसा सकलो गांव, अंडरवर्ल्ड. चडावत आमकां ल्हान आसतना सांगून आसंक पुरो वडिलांनी सर्ग वयर आसा, ही आमची भुमी, येवंकोंड सकल आसा, सकल आनी एक गांव आसा, मेल्ले पुरो थंय येतात खंय. हाजो हेड्स हाजो अर्थ सकल गांव, पाताळा कोंकणी कन्नडांत आमी उपयोगसूंक जाल्यार. आनी हांगासर मरण पावल्ले सर्व लोक हजर आसात. जेजू क्रिस्त लुकाचो वांजेल अध्याय 16 हाजो उद्गार करता आनी शिकयता लाजरसाच्या विशयान. ती काणी तुमकां उडस आसूंक पुरो. लाजरस दुबळो, भीक मागतालो, उपरांत सर्गाक गेलो आनी तशेंच तो ग्रेस्ती मेलो, तोय सर्गाक न्ही हेड्स त्या गांवांक गेलो आनी ग्रेस्त मनीसय गेलो आनी ग्रेस्त मनीस वयर पळयता हो लाजरस दुबळो मनीस अब्राम बापाच्या सांगाता कुडसून थंय तंदुरी चिकन खावन आसलो, बरें जेवण आसलो, तंदुरी चिकन बरो हांवें सांगचें. आनी तो वळो हो सकयल रावन कश्टात आनी सांगता अब्राम बापा लाजरसाक धाड, ताज्या बोटांत इल्लेशें उदक हाडून म्हज्या ताळवेक इल्लें लागे, हांगा उदक ना, गिमासो जावं गांव वेळ आसूंक पुरो तो. आनी तो वळ अब्राम सांगता आमच्या आनी तुमच्या मदें फरक आसा, कंदक आसा, आमचे आनी तुमचे देव वचोंक जायना, तुमची आमचे देव वचोंक जायना. जेजू क्रिस्त हाज्या मारिफात सांगता मरण पावल्ले ह्या हेड्स अशा ह्या गांवांत आसात, बरे उंचल्या वर्गार आनी खोटे मनीस सकयल्या वर्गार. आनी हांगासर कितें आसा. हांगासर दूख आसा, हांगासर शिक्षा आसा. आनी तिसरो शब्द आयच्या वांजेलांत लातें ग्रीक भाशेन तो वापरलो, कोंकणी भाशेन आमी तर्जुमो करतना तो शब्द वापरूंक ना. हांगासर येवंकोंड म्हणून बरयला. हाजो शब्द जावन आसा गेहेना. ओ म्हळ्यार कितें. गेहेना म्हळ्यार एक जेरुजलेमांत एक ल्हानसो गांव आनी त्या गांवांत सगळो कचरो व्हरून उलपयताले. ओमंजुरांत कचरो उलपयले बरी, कोडयाळांत कसो ओमंजूर त्या रितीन. आनी हांगासर कचरो मात्र न्ही, सर मेल्ली एनिमल्स मनजात्यो पुरो कांड उडोवचें आसलें थंय. असलें कितें पुरो हळशीक आसा सगळें कांड उडोवचें आसलें ह्या गेहेना म्हळ्यार गांवांत. आनी हांगासर उजो पेटतलो.
हो जेरुजालेमांतलो भायर आसलो हांगा उजो पेटतलो दीस आनी रात उजो पेटतलो कित्याक हर एकलो लोक व्हरून कचरो व्हरून थंय उडयताले मेल्ली मनजाती व्हरून थंय उडयतल्यो थंय मस्त घाण आसली मनजात्यो मेल्ल्यो मनजाती आसल्यो किडयो आसल्यो आनी असलो गांव आनी हांगा पालवानात असलो उजो आनी जेजू क्रिस्त हो गेहेना हो शब्द हांगासर आयच्या वांजेलांत हाडटा आनी सांगता येवंक कोंड कशें आसा येवंक कोंड कशें आसा ह्या शब्दांत हांव आयच्या वांजेलांतान आमी पळयता हांगासर कितें आसा पालवानांतलो उजो उज्याची दाव मार्काचो वांजेल अध्याय 9:5 आमी पळयता आयचो वांजेल तशेंच थंय कितें आसा रडणें दांत किर्लोवणी आनी रुदान मातेवाचो वांजेल अध्याय 13:2 आनी हांगासर कितें जाता हांगासर सर्व नाश जाता आनी हो ससनाचो उजो आनी ताज्या शिसांक आनी लोकांक तो सांगता बरें तुमी विसूंक जाय बरें जर तर तुमी विसनात तर येवंक कोंडाच्या उज्याक तुमी येतल्यात ससनाक पेटतल्या उज्यांत येतल्यात थंय तुमी कश्टातल्यात त्या देखून पाताक तुमी रावय जाय इगर्ज मत आमकां शिकयता निमाण्यो 4 वस्तू पयल्या कुंभाराच्या दुतोनींत हे सर 4 वस्तू तुमी बाहेड केल्यात म्हणून पाती येता कोणाक उडासना तांकां हांव सांगता परत निमाण्यो 4 वस्तू मरण जडती येवंक कोंड सर्ग मरण जडती येवंक कोंड आनी सर्ग ह्यो निमाण्यो 4 वस्तू आनी ही गरज माता आपल्या दुतोनींत कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1033 1033 हांगासर अशें सांगता स्वाकुशेन देवाच्या मोगाच्या बांदात हांव आनी कुरपेतान पयस रावचें म्हणल्यार येवंक कोंड देवाच्या मोगात हांव आनी देवा मोगाच्या बांदात हांव आनी देवाच्या कुरपेत हांव कोण मनीस पयस रावता तें जावन आसा येवंक कोंड आनी कशें म्हूण धरून सांगता इगर्ज मातेची दुतोन नंबर 1861 अशें सांगता महापाताक देवाच्या मोगात हांव आनी कुरपेत हांव आमकां पयस करता जर पाताक रडोवन देवा लागीं बोगसणें मागन हांव तर क्रिस्ताच्या सर्गराजांत हांव पयस रावतलें हांव आनी ससनाच्या येवंक कोंडाच्या मरणांत आमी आसतले हांव आमचे स्वतंत्र देवातय वा देवा विरोध विसवणी करूंक शकता परत सांगता हांव परत वाचता इगर्ज मातेची शिकोवण नंबर 1861 इंग्लिशान तुमी घरा गेल्या उपरांत पळोवयात महापाताक देवाच्या मोगात हांव आनी देवाच्या कुरपेत हांव आमकां पयस करता महापाताक खंयची व्हडली पातकां जर पाताक रडोवन देवाच्या बोगसणेक आमी मागन हांव तर क्रिस्ताच्या सर्गराजांत आमी पयस रावतले हांव आनी ससनाच्या येवंक कोंडाच्या मरणांत आमी आसतले हांव आमचे स्वतंत्र देवातय वा देवा विरोध विसवणी करूंक शकता आनी परत इगर्ज मातेची शिकोवण आमकां अशें सांगता नंबर 1035 पवित्र सभा येवंक कोंड आसा आनी ससनाचे येवंक कोंड आसा म्हणून आमकां शिकयता त्या देखून आज जाणा जावचें येवंक कोंड आसा जर तर कोणेंय ती टिकेट काडल्या तर येवंक कोंडाक वेची ती टिकेट आज आमी कॅन्सल करूंक जाय कशी येवंक कोंडाकेची टिकेट आमी कॅन्सल करची कितें आमी करूंक जाय आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता जर तर तुजो उजवो एक हात पथकाक तुका कारण करता तर तो कातर उडय एक हात घेवन सर्गराजाकेचें भोव बरें दोनी हात घेवन येवंक कोणाच्या उज्यांत लासच्या बदलाक जर तर तुजो पांय पथका कारण जाता दोळे पथका कारण ते उमटून उडय तर कितें करचें दाक्तरा घडयचें गी नॅक्स्ट मीस जाल्या तक्षणच हात काटकन उडोवंक पांय काटकन उडोवंक दोळे काडूंक ना तशें करिनाकात ताजो अर्थ अशें न्ही ताजो अर्थ कितें म्हूण सांगल्यार आमी आमचें जिवीत बदलावन हाडी जाय आमचे जिवितांत यू टर्न जाय जाय पथकाचे समय आमी सुकय जाय बरी विसवणी आमी करी जाय जर तर आमी आतां पाड विसवणी केल्या
आमी पातकांत आसा तर आमी कितें करचें? आमकां कळीत आसा आमचें जिवीत, आमकां कळीत आसा म्हजें जिवीत बरें गी पाड गी, म्हाका कळीत आसा हांवें टिकेट बूक केल्या गी ऑलरेडी येवंकोडाक्याची, तर हांवें कितें करचें? मीस जाल्ले उपरांत कुमसाराक येचें. आमच्या पाद्र्या थंय कुमसारेर बसून आसात. कुमसाराचो सक्रामेंत जावन आसा सर्व पातकां बगसून सो सक्रामेंत, देवाची कृपा परत स्विकार करचो सक्रामेंत. पातकां तावन देवातान पयस गेल्यार आमची स्वाकुशेन देवा मुखार वचून पाताक रडोवन आनी मुखार आसली पातकां आमी करचें ना म्हणल्यार ते चिंताप आटोवन देवा लागीं बोगसाणें मागचो सक्रामेंत. त्या देखून आमी पाताक रडा जाय, कुमसार जाय तोवळ आमची पातकां बोगसातात. जावं पुरो मा पातकां जावं पुरो भू पातकां, धाकटी पातकां सोर बोगसातात. आनी ताज्या उपरांत येवन देवाच्या कृपेंत भागीदार जावचें आनी अशें एक बरें जिवीत जियोवचें. खरेंच आमी प्रारंभ करच्यार आसा थोड्याच दिसांनी एक बरी विंसवणी आज आमी करया. जर तर म्हजें जिवीत पातकांत आसा तर आमकां कळीत आसा, जर तर म्हज्या आत्म्यान पातकां आसात आमकां कळीत आसा. मीस जाल्ले उपरांत घरा पयलें थंय लायना रावचें आनी कुमसाराक येचें. आमच्या पाद्र्या बसतले एक देवा लागीं बोगसाणें मागया, देवाची कृपा स्विकार करया. येवंकोंडाच्या उज्यांत ससनाक लास्टच्या बदलाक 5 मिनिटां लायना रावून एक 4 मिनिट असो कुमसार जावन ससनाक सर्गा राजाकेचें भोव बरें. कितलो वेळ गेलो? 9 मिनिटां मात्र. 5 मिनिटां लायना रावंक 4 मिनिटां कुमसार जावंक सर्गा राजाकेचें भोव बरें. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमकां शिकोवण दिता पाताक करिनासतना जियोंक, पातकाचे समय सुकोवंक आनी पाताक रडोवन बरें जिवीत आपणावंक, देवाच्या मोगाक पात्र जावंक आनी ताजे कृपा आमी स्विकार करूंक. ह्या मिसाच्या वेळार मागया, आमच्या खातीर आमी मागया एक बरें जिवीत, बरी विंसवणी करूंक तो देव आमकां आदार दिवं दी, बरी विंसवणी करूंक देव आमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. आनी तशेंच मुखले दीस करेजमाचे दीस बरे जावं दी, देवाच्या कृपेन भरलेले दीस जावं दी आनी देवाच्या मोगांत आमकां वाडोवंक आनी त्याच मोगांत जियोवचे भाग तो जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया.